काजू पिकाविषयी दिवचल वाठारात अंदूच्या सिजनातले पहिल्या धारेचे हुर्राक तयार जाला। दिवचल शारांसयत 2 ते 3 कडेन सोऱ्याच्यो भाटयो आता पेटपाक लागल्यात। सध्याचे हवामान पळयले जाल्यार अंदूक काजू पीक समाधानकारक मेळटले अशी आस्त बागेदारांनी उक्तायल्या। दिवचल वाठारात सध्या काजू पिकाचो सीजन सुरू जाल्ल्यातच जमा आसा। थळाव्या काजू बागायतींनी अजून भार जावंक नाशिल्ल्यान फावो तितके मुट्टे मेळनात। देखून सध्या दिवचलच्या कांय व्यावसायिकांनी महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्या। हवामान संतुलित उरले जाल्यार मार्च म्हयन्यात थळाव्या बागायतींनी काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यता आसा। तशें संकेतय कांय काजू बागायतारां कडल्यान मेळ्ळ्यात। अंदूच्या सिजनातल्या पहिल्या धारेचो हुराक तयार जावन तो बाजारात लेगीत आयला। जंगल ज्यूस म्हणून वळखुपी ह्या नव्या हुराकाक मागणी लेगीत भरपूर आसा। वर्साकून तरी बरा, पोरच्याकून खूब बरा पोरू तितकें हें नासलें, पूण थंडी बिंडी बरी पडली, ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन। आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा। पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो अंदू पोरच्याकून तरी। आतां भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्यो? हय केल्यो, अंदू जाल्यो, बेगीन जाल्यो अंदू। कितलेशे दीस बेगीन? वर्साकूच एक 15 दीस बेगीन जाल्यो अंदू। आतां हुराक घालपाक सुरवात केली। हय। तुमी आतां केन्नाच्यान सुरू करतले? आमी केले आतां 6 तारखेन केला स्टार्ट। पावण्यो 4 तारखेक जाल्यो, मागीर तिसरे दीस हाडले आमी मुट्टे स्टार्ट केले अंदू। म्हणजे महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा सध्या? हय, महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता, पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान, मागीर गोंयांतले आजून 1 म्हयनो वयतलो। गोंयान अजून मेळनात? ना गोंयान लेट, वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता गोंयान, सगळं गांवठी न्हू। ह्या वर्सा कितें जातलें, म्हणजे हुराकाचो बिझनस कसो कितें जातलो न्हू? बरो जातलो, म्हणजे हेतून जातलो? हय गावतले अंदू, बरे गावतले। आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो? धुके पडले चड, ताका लागून सगळें हें जालें, जळ्ळें सगळें। अंदू धुके तशें पडोंक ना। अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें अंदू, बरें जातलें। म्हणजे सध्या तो हुराक बी मार्केटान गेले? हय पावले, मार्केटान पावले। साधारण कशे आहा आतां? आं कशी बाटली आसा? बाटली सध्या 200 रुपया आज। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।